मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. हांगासर लागले चा पिवपाक. आयज रेस्टॉरंट येयला आमच्या घरा. आयज ब्रेकफास्टाक काय करूना, सो म्हटले आयज कितें ऑर्डर करया. सदांच घरा करून करून वाजयला. ही मोबाईल आपण उपीट करता काय नाका म्हटले. आयज म्हटले ऑर्डर करया की आता सकाळचे ब्रेकफास्ट बीन करपाचें अशें काय टेन्शन ना, कित्याक ऋत्विक येयलो की मागीर तो खाता. सो म्हटलें आयज खूब तेंपांनी कितें तरी ऑर्डर करया म्हटलें. स्विगींतल्यान निशिना स्विगी न्ही, स्विगींतल्यान ऑर्डर केला. काफे बसले त्या रेस्टॉरंटान. तेंची न्ही भाजी बीन खूब बरें आसता. सो कितें ऑर्डर केला दाखयता तुमकां. कसली भाजी? पातळ भाजी. लास्ट टायम खंयचे खाल्लेले हांवें ते ना अळसांदे तुवें खाल्लेले. हांवें टमाट शेट तेच आसलेले म्हाका टमाट न्ही. नेक्स्ट टायम तितून नासलेले. हय तितून नासलेले. फक्त पातळ मागीर उसळ आनी हें एक ही सुकी शिवाचो असले बी नांव सारकें बाय हार्ट. एग्जामीक सुद्दां कोण भुरगीं इतले फाट फाट आन्सर दिवचे ना. कितें म्हणटा हेका? सुकी. हे कितें? पातळ. आनी पाव आनी हांवें सांगलें शिवाताक बन्स हाड म्हणून. म्हाका न्ही बन्स हय पुरी कशें न्ही, अशी बन्स मातशे थीक आसता. हेंचे बन्स मातशे पुरी कशें दिसता. सो म्हाका लायक चाय वांगडा बुडोवन खावपाक. सो म्हटलें खूब तेंप जालो घरचें खावन खावन वाज येता. सदां म्हण कितें म्हूण करतलें ब्रेकफास्ट. सदां तुमी पळयतात आमी आसतात कितें ना कितें तरी. सो म्हटलें आयज कांयच नाका म्हटलें मातशें हेवी कितें खावया आयज. न्ही गे मम्मी स्टार्ट केलें हांगासर. च्या नाका? ओके. तो ऋतिका थोडं दवरया मागीर आमी थोडं खावया. आनी बन्स घे चाय बुडोवन खा. ओके चला करता हांव ब्रेकफास्ट आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. आमचें ब्रेकफास्ट बरें जालें. आयज पॉट पॅक जालें सारकें. बन्स म्हाका खूब आवडले. फक्त पातळ आसलेले ते बन्स, पण चाय वांगडा न्ही खूब बरें लागता. आनी शू हांगा रावला बॅग घेवन. खंय तरी वयता खंय वयता. बॅग काड म्हटल्यार आयज काडलें. सो म्हाका न्ही ते हॉस्पिटलान व्हरपाक पॅक करूंक जाय न्ही. सो हें बॅग काडलां हांवें. दाखयची नात दुबय वयताना घेतलेलें. सो हें धाकटें बॅग बरें आहा न्ही. सो म्हटलें तेका काड म्हटलें वयर आसलेलें तें मातशें काडून दी म्हटलें. तुका म्हटलेलें 2 दिसांनी हांव पॅक करतलें म्हणून. जावकूच ना कित्याक थोडेशें हांवें कितें आनी ऑर्डर केला. हांवें अशी न्ही हांव जे कितें ऑर्डर करता पळय एमेझॉनासून ऑर्डर करता. दिस टायम न्ही हांवें मिशोंतल्यान ऑर्डर केला आनी ते येवपाक न्ही खूब टायम लागतलो. ताका लागून ऑलरेडी हांवें ते पे बीन केलें ऑनलायन. सो ते आतां येतले केन्ना खबर ना. ते सगळे येयले. 2-3 आयटम कितें ऑर्डर केला हांवें. ते आयले की मागीर हांव बॅग पॅकींग करतलें. सो म्हटलें हें काडून दवर आनी बेबीची बॅग काडून दवरला. आनी आयज भायर समेळ कडक वत. ते आतां झाडू मारूंक जाय, पुसूंक जाय, शावर घेवंक जाय. म्हाका तुमकां कितें विचारूंक जाय. तुमकां कितें विचारूंक जाय म्हाका सांगता 1 मिनीट. सो मम्मीन हांगा सुकयला मिरसांगो. हांगा मातशें बरें वत पडटा मागीर बरें कडक सुकला पळयात. सो हांगासर हें पळयात अमिताभ बच्चन जाला. अमिताभ बच्चन कितले लांब जाला तो 60 फुटाचे वयर जालें. कितें निमाचें झाड न्ही ते वटेन आसलेलें त्या रूमान, आमच्या बेडरूमान भायर. आतां थंयसर एसी घातला न्ही. सो एसीचे ते फॅन आसा न्ही ते जेन्ना आमी एसी ऑन करता पळय सामकें गरम सारकें हें जाता. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे वारो येता गरम सामकें. म्हणजे अशे कपडे बीन कितें घातले बीन रोखडे सुकता. सो कितें जालें जेन्ना एसी ऑन करता तेन्ना गरम जाता न्ही. हें झाड सगळें अशें हें जालेलें म्हणजे गरमेन न्ही म्हणजे तेका गरम लागता न्ही सुकलेले म्हणून अशें आतां हांगा हाडून दवरला निमाचें झाड. सो मम्मीन न्ही लास्ट टायम हांगा कट केलेलें मागीर हांगाच्यानच ते वयर सरता. सो म्हाका इतलें कळना की ते सायडींतल्यान कितें अशें ताका रूट्स हें येयना, कोंब येयना. कितें म्हणटा ताका कोंब कितें म्हणटा ब्रांचीस कित्याक ताका सायडींतल्यान कित्याक येयना. अशें स्ट्रेट वाडत वयता. हें पळय तरी आतां हें धरून कितें करपाचें पळय. सायडींतल्यान बीन काय अशें ताका हें येयना, ब्रांचीस बीन येयना. कितले मम्मी ताका कट केले. हांगा एकदां कट केले पळय ना ताका हांगा यो हांगा एकदां कट केले मागीर हांगच्यान जालें पळय. मागीर हांगा मागीर परत कट केले हांगच्यान जालें. आनी अशें वाडत वयता. हें पळय कितें आतां कितें करपाचें. सकलचें कट कर. सकल इफ तूं सकल सपोज कट केलें न्ही ते स्ट्रेटूच वयतले. सायडींतल्यान बी काय जायना. हें पळयात चितलं की काडून हें करया काय फायदो नाही. कितें करतलें सकल लावपाचें ना जाल्यार सकल हय ते कोणाक सांगपाचें. आनी सकल लायल्यार बरी दिसता कित्याक जमले ते बरें जातलें. एटलिस्ट ते नीम ते लायल्यार तें सांगता
व्हरून दिता व्हरून ताका विचारून पळय जरा विचारून पळय कित्याक नीम न्ही तें लायला म्हणजे आमकांच न्ही फायदो कारण कितें पानां बीन जाय जाल्यार आतां मम्मी रावला गुडी पाडवाक ते कडू करता न्ही आमी गुडी पाडवाक पानां काडून कडू करतात खावपाचें आसता ते करून मागीर काडटा म्हणटा ती बेश्टी इतलें व्हडलें कुंडी पळय तरी अमिताभ बच्चन जाला लांबच्या लांब ओके कितें आयडिया बी आसा न्ही जाल्यार म्हाका मातशें सजेस्ट करात ओके तोपर्यंत हांव काडचें ना हें तुमी म्हाका कमेंट करा बाबा कितें करूंक जाय तें ओके मागीर आमी डिसायड करता कितें करपाचें तें सो हांव समजलें मम्मी नुस्तें लावपाक मसालो करता म्हणून पळय जाल्यार मम्मीन हांगा पावडर केला चिली पावडर हय भाजीक बी घालपाक मम्मी हयच करता ताका वॉश करता चिलीक सुकयता आनी पावडर करता बरें पडटा हांव समजलें नुस्त्याक लावपाक करता म्हणून आनी हांवें ब्लिंकिटांतल्यान थोडेशें सामान ऑर्डर केलें कोथमीर टोमॅटो टोस्ट बीन आनी कुकुंबर आनी दही ऑर्डर केलें सो आयलें हांव शावर घेवन किचनान डायरेक्ट तो रितीव आयलो कितें जालें तुका पाव भाजी आयज हॉटेलासून ऑर्डर केला नाका खाय ताका पळय आं सकाळी काय खाय नासतना वयता भाजी हॉटेलासून हाडला काफे बॉक्सीच्यान ते तुमकां मेळयता आतां येयला सांग कितें म्हणटालो पेपर कसो गेलो ताका बड्डे गिफ्ट दिता टिचरीन तेंच्या स्कुलान न्ही बड्डे बीन आसता न्ही तांकां हें दिता अशें कार्ड दिता तो तांकां न्ही दिवपाक लेट जालो सो बड्डे जावन गेले तेजे आयज दिला हें पळय हॅपी बड्डे रित्वीक आनी तांकां न्ही एक बूक दिता रीड करपाक बीन सो ताका दिस टायम ताका हिंदी दिला लास्ट टायम तुका खंयचें दिलें रे सायन्स न्हू रे हय हें पळयत हिंदी दिला घेतल हय सो ताका फक्त हेंच जाय खंय भाजी वटाणा भाजी नाका खंय घे खा सो जेवणाची तयारी सो आयज न्ही मम्मीन न्ही हें भिजत दवरलेलें हेका न्ही हें म्हणटा तुमकां खबर आसतलेंच हेका मटकी म्हणटात आनी इंग्लिशीन न्ही हेका मॉथ बीन्स म्हणटात आनी हे सेम न्ही मूग आसता पळय मुगा भशेनूच दिसता हें पण हें मातशें सायजीन न्ही बारीक आसता ओके सो मम्मीन न्ही ताका पयर ताका रातचें भिजत दवरलेलें उदकान घालून अशें भिजत दवरूंक जाय नेक्स्ट डे हय उदक काडपाचें आनी एक दीस ताका हळद दवरपाचें कित्याक ताका न्ही अशें मागीर हें येतलें पळय अशें ताका न्ही स्प्राउट्स येता ओके आनी खूब बरें हेल्थाक ओके आमगे न्ही चडशीं हें सुक्काच करता नाजाल्यार तुमकां खबर आहा न्ही करी करना रे नाल्यार हें करतात मिसळ पाव तुमकां खबर आहा महाराष्ट्र फेमस ते मिसळ पाव सो आमगे हें सुक्का करता चितलें की आमगे असले हें मटकी मागीर वटाणे बिटाणे खूब आहा आमी म्हटलें भाजी बी कांयच नाका सद्या पयलीं हें आहा तें खाली करया म्हटलें जाल्यार मागीर ते कितें पडटा न्ही सो आयज हें सुक्का करतलें आनी चपाती करतलें आनी काल टोमॅटो सार केल्लें न्ही थोडें आसा म्हाका तें लायक टोमॅटो सार तुका आवडना तुका आवडना जाल्यार उपाशी बस दाल आनी दाल बीन कांय ना टोमॅटो सारूच आहा सो नेक्स्ट डे बीन उरलें न्ही सार बीन तें बरें लागता सो आसा न्ही ताका लागून म्हटलें मम्मी चपाती करया आनी हेजें सुक्का करया खूब बरें लागता हें ओके आतां हेका मातशें हांव वॉश करून घेता सो मडकीक न्ही हांवें एक 2-3 वेळा बरें ताका वॉश करून घेतला आतां आमी घालया कुकरान अरे कुकरान घालता ओके सो आतां घालया आमी मीठ घालता आनी उदक न्ही चड अशें भरून घालनाकात जितले ते मटकी भिजता पळय तितलेच ओके हें पळयात कित्याक आमी न्ही सुक्का करतले आनी मागीर तेजें उदीक उरतलें पळय जेन्ना आमी कूक करून तेजें उदीक उरतलें पळय तेका कांय यूज ना कित्याक आमी सुक्का करता न्ही ओके आनी लक्षांत दवरात फक्त एकूच सिटी काडूंक जाय 2 सिटी बी काडनाकात कित्याक ते बेगीन कूक जातले चड मागीर न्ही पिचपिचे जातले सो एक सिटी काडल्यार खूब जालें तें बरें कूक जाता सो हांवें दवरता आनी एक सिटी काडून घेता सो हांगासर पळयात एकूच सिटी काडला आनी मटकी न्ही हें पळयात बरें कूक जाल्लें आसा हें पळयात एकूच सिटी काडटा चड सिटी बी काडूंक वचनाकात ओके हें जाल्लें आसा आनी उदीक इतलेंच आहा उदीक हें सगळें उदीक घालतलें आमी कित्याक उदीक चड ना ताका लागून आनी हांगासर न्ही हांवें पळया 2 कांदे 2 टोमॅटो लसूण आनी कोथमीर खूब सिंपल आसा हें व्हडलेंशें कांय ना घे धर आनी ही रेसिपी आसा आईची आं आई करतली न्ही गे हाय म्हण राव आं दवरता खंय
आहे ही आईची रेसिपी. आणि काय ना ते कांदे टोमॅटो सगळं कट करून घेतला आणि हांगासर असा कढीपत्ता, हळदीचं पिठो, एक धाकटो चमचो गरम मसाला आणि 2 धाकटो चमचो घेतला चिली पावडर आणि तेल. इतलेच, खूप सिंपल. चल स्टार्ट करूया. सो पयलीं घालया तेल, एक 2-3 न्ही व्हडलो चमचो तेल घालता. सो पयलीं घालता लसूण. हितून न्ही सासवां जिरा अशें फोडणी बी कांयच दिना आता, ते घालनाका, बरें जायना. ओके घाल. लसूण घालता, कढीपत्ता घालता, मातशें लसूण न्ही फ्राय करून घ्या. सो लसूण न्ही फ्राय जाल्लो आसा. आता घालता कांदे आणि कांदे न्ही 1-2 मिनटां फ्राय करून घ्या. सो आता घालया आमी टोमॅटो. सो थोडेशें मीठ घालता आणि टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर आमकां कुक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आता घालता हळदीचो पिठो. घाल. आणि नेक्स्ट आसा चिली पावडर आणि गरम मसाला. ना घाल घाल घाल. तीख ना ते चिली पावडर, ताका लागून. ओके बरें हें मिक्स करून घेयात. तुमकां जाय जाल्यार न्ही हेतून न्ही वेज मॅगी क्यूब थोडेशे घालूं शकता. आमी घालूंक ना. तितून न्ही टेस्ट मातसो बरो येता. सो मटकी आमी शिजयले न्ही ते थोडेशें उदक घालता आणि मसालो न्ही मातशें ताका बरें शिजोवन घ्या. सो मातशें न्ही एकानी बॉयल येवनी, खतखतो येवनी. पळयात बरें एका बॉयल येयल्ले आसा. सो आतां घालता मटकी. घाल घे. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळय उदीक उरलेलें इतलें आनी तें मम्मी घालना म्हणटा कित्याक आमकां हें सुक्का जाय न्ही. आणि हे पळय मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां धांपोवन न्ही आमकां एक 5 मिनटां कूक करूंक जाय न्ही गे. जस्ट 5 मिनटां, कित्याक ते मटकी कूक जाल्लेले आसा. सो धांपोवन दवरता. सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात मागीर न्ही तें आनीक ड्राय जातलें. ओके सो हें चपाती वांगडा बी न्ही खावंक बरें लागता. चपाती भाकरी बी आसल्यार. आतां तेजेर घालता कोथमीर. कोथमीर मातशी चड घालात. ओके सो हांगासर मटकीची भाजी रेडी. सो जेवंक बसला आमी. दाखयता आयचे मेन्यू. शिव जस्ट जेयलो आता. ऋतूक बसला जेवपाक. सो हें पळय चपाती, पिकल जे हांवें ऑर्डर केल्ले पळय तेजे ते म्हाका खूब आवडले ते घेतला आणि मटकी आणि हांगा तवशे घालून न्ही कोशिंबीर केला. चपाती खाऊन जाली की थोडेशें शीत जेतले आणि टोमॅटो सार आहा. ओके सो जेयता आणि मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. शिव ऑन द फ्लोर. हांवें म्हटलें न्ही जो पर्यंत तुमी म्हाका कमेंट करचे ना खावप काय ना ते तो पर्यंत हांव वॉटरमेलन कट करचे ना. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केले खाव म्हणून. बट जस्ट थोडेशें हां, चड न्ही. सो जस्ट थोडेशें घातलें हांव. ओके आणि तो म्हटलें कट कर म्हटलें. केन्ना रावलो शिव. मागीर म्हाका भंय पिड्ड्यार बी जायत जाल्यार मागीर आनी तापतलो म्हाका. ताका लागून म्हटलें आयज कट कर. चाट मसाला काड रे. म्हाका जस्ट थोडेच दी. म्हाका लायक. आतां एक स्वीट आहा. स्वीट आहा. ए राव 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 काडनाका राव रे. आं दवर. सो हांवें न्ही जस्ट थोडेशें घेतला. जस्ट आयजूच घातलें हांव आनी फाल्यां आनी खावचें ना. आनी इतलें उरला हें फ्रिजीन दवर. चड असो रेड ना, लायट आहा पण स्वीट आहा. आणि म्हाका कोणें कमेंट बी केल्ले की वॉटरमेलन म्हणजे वॉटरमेलनाक बी अशें इंजेक्शन बी मारतात ते. हय कशें कळटलें आमकां की करतले. खंय फ्रुट्स बीन आमी खातात इंजेक्शन मारतात. कितें बेश्ट कितें बरें पडटा खालो. सद्दां बूक हाडटा. मॅथ्स पेपर बरें आले फाल्यां संडे. टेन्शन ना. सो आतां एक घेता लेसन. ओके सो आनी कांय ना दाखोवपा सारकें. खबर ना आमचे व्हिडियोज तुमकां दाखयता आवडटा काय ना खबर ना. आतां घरात बसून व्हिडियो काडटा हांव. रांदपाचें आनी जेवपाचें. आनी कितें दाखयतलें. शिव बसला हांगासर. आयज शिवातान केला न्ही कटींग. तशें ना आयज केला शिवातान कटींग केला. हय पुरो आसा आसूं. ओके सो आई खा गे. ओके आनी हां कितें हेजी भाजी करता खबर आहा. हेजी भाजी करता हांवें पयला एक तुमकां लास्टान सांगलें हांवें बरें ताका तेजी भाजी. राव रे आतां तोंड हांवें पयल्लें एक व्हिडिओ तरी कट करून भाजी करता आनी बरें खंय तें भाजी ताका लागून. सो आमी केन्ना करूंक ना. हां ओके ते फ्रिजीन दवर. ओके सो आनी कांय ना आमी वॉटरमेलन खाता आनी व्लॉग एंड घेता. ओके सो आयचो व्हिडिओ कशें आसतलें कमेंट करा. आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. आईची भाजी
हेल्दी मटकी भाजी तुम्ही ट्राय करात. ओके, तर चला मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय. तो पळय रे मॅथ्स पेपर रे मंडे यो रे. सगळ्या बाय म्हणसर. Bye. I love you, friend. Please you come and subscribe to my channel. Basol. आई वधूच्या म्हणते बस आणि खा घे हांगा ते भावता कचरो फटो बघू. सगळ्या बाय म्हण. सो बड्डे आसा ताका विश करता. काल आम्ही व्लॉग घालूंक ना. काल एक बड्डे आसलो आनी आयज एक बड्डे आसा. ओके, तर नाव आसा कालचो. ओके, सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे रोनाल्डो फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रोनाल्डो फर्नांडीस. आणि आयज एक बड्डे आसा. सो नाव आसा लेन अल्वारीज. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लेन अल्वारीज. Happy birthday and many blessings to you. May God his come. Happy birthday. चला बाय. Bye.